गावांच्या शहरीकरणाक आता ग्रामसभातल्यानी वाढपाक लागला विरोध। आयतारा सरवण कारापूर आणि केळशीचे ग्रामसभेत न्हयकारले शहरीकरण। म्हणतात हे बिल्डरांच्या घशात जमिनी घालपाचे सरकारी कारस्थान। बेस्टोज बोवाळ घालू नकात, उत्सवांक लागून धुकल्ले फुडे जिल्लो पंचायत वेचणूक म्हणटा पंचायत मंत्री माविन गुदिनो। फुडले सगळे कितें थारायतलो वेचणूक आयोग। शिवजयंती वेळेल्यान शिजपाक लागला राजकारण। वर्सुकी कार्यावळींतल्यान काढल्यात कुशीक। बांदोडे पंचायतीचो आरोप। मंत्री म्हणटा तांकां आसा आमची एलर्जी। पोर्तुगालच्या राष्ट्राध्यक्षान केली पळोवणी बासालिका आणि मातेर दे सांता मोनिकाची। सिवरेज, उदक आणि शिक्षणाच्या विशयावेल्यान जाली कबलात। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। सरकारान चलयल्ल्या गावांच्या शारीकरणाक आता सगळीकडल्यान विरोध जावपाक लागला। आयतारा कारापूर सरवण आणि सांकवाळच्या ग्रामस्थांनी खास ग्रामसभा आफोवन आपलो विरोध उक्तायलो। लोकांच्या मतान गरिबांच्यो जमिनी काढून लँड माफियांच्या ताब्यात दिवपाचे हे कारस्थान। पळयात। सरकाराच्या महसूल खात्यान 56 गांव शारा म्हणून घोषित केल्यात। तशी अधिसुचोवणी 30 जानेवारीच्या राजपत्रात जाहीर केल्ली। गावातल्या गरीब लोकांचेर हो अन्याय थारतलो अशें म्हणत सुरवातीक काँग्रेसीन ताका विरोध केल्लो। आता ल्हव करून हेर गांवय विरोध करपाक लागल्यात। गावांचे गांवपण राखून दवरतले, खंयचेच परिस्थितीत गावांची शारा जावपाक दिवचे नात असो लोकांनी निश्चयच केला। पंचायतीक विश्वासात घेवंक नाशिल्ल्यान सरपंचांनी अजाप उक्तायला। हांगाचे लोक आसा पळय हे चडशे शेतां करता आनी हांगाची जमीन आसा ही एग्रीकल्चर लँड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा। फाल्यां सकाळी शहरीकरण जाल्या उपरांत ही जी लँड आसा ही कन्वर्ट जातली आनी हेजो सरळ फायदो जे आयज एक्टिव्ह MLAs आसा हांकां जातलो। हेच्या फाटलो उद्देश म्हटल्यार एकूच की हांगा लँड माफिया एक्टिवेट करप हेजो एकूच हो मुद्दो आसा। हे आमकां शहरीकरण आमकां नाका, आमचो ग्रामस्थांचो हेजो कडक एकदम विरोध आसा आनी आमी हेका कशेंच सपोर्ट करतना। लोड आमचेर येयला, आमच्या आंगार पडला, हे आमकां नाका। हे कन्वर्ट जावपाक जाय। जो आमचो गांव आसा हो आमचो गांव आमकांच जाय, कळ्ळें न्हू। शहरीकरण आमकां नाका। जेन्ना आमी आयज ही ग्रामसभा घेतली तेन्ना आमकां कळ्ळें की लोकांचो खूब जाणांचो विरोध आसा आनी आमी लोकां बरोबर आसा। आमकां आमचो गांव जाय, आमकां हे जाल्लें नाका, आमकां गांव जाय। एक्चुअली तेंच्यांनी पयलीं आमी एज अ पंचायत जावं हांव एज अ सरपंच तेंच्यांनी म्हाका तरी पयलीं इंटिमेट करपाक जाय आसलेलें, पण तेंच्यांनी आमकां कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, नायतर आमचे कडसून कसलो रिपोर्ट घेवंक ना, नायतर कसलें इन्स्पेक्शन करूंक ना। आनीक तेंच्यांनी डायरेक्टली पब्लीश केलें। फूल जी कारापूर आसा ती आमची विलेज आसा ती फूल ऑफ ग्रीनरी आसा। गांव, शेतां, भाटां, खाजनां किंवा बायोडायवर्सिटी, आमची नॅचरल हेरिटेज, मंदिरां सगळें आमच्या गांवान आसा। पूण तरी तेंच्यांनी कित्याक तांकां शहरी दर्जा दिता हे आमकां एक प्रश्न आसा। सांकवाळच्या लोकांनी खास ग्रामसभेत गावाच्या शारीकरणाक विरोध केलो। गावांतल्यो जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालपाचो हो डाव अशें म्हणत गांवाचो विरोध आशिल्ल्याचो थारावय ग्रामसभेन पास केलो। गोंयांतल्या शारीकरण जायत चल्लेल्या गावांची कितें अवतिकाय जाल्या ती आमी पळयल्या। शारीकरण जालें जाल्यार आमकां आमची वळख वगडावन बसची पडटली असो भंय तेंच्यांनी उक्तायलो। पळयात तेंचें म्हणणें। We don't want our village to be considered as urban. We want to remain as a village, as a Gram Sabha and as a Panchayat, so that we can raise our voices and we can recommend improvements and whatever is good for the village. But once we go into urban, we know what will happen because we have seen what happened all over Goa. And main reason is our identity will be destroyed because this will be a heaven for builders lobby, and that's what they want to do and spoil our beauty of the village. आमचे खबराकार दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि वास्कोच्यान हिरू महाले। कोमुनिदादच्या जमिनीतली घरां सरकार बेगीनच कायदेशीर करपाची आसा। घरांच्या सर्वेक्षणाचे काम चालू आसा, फकत जाय ती सरकाराची परवानगी। पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन आयतारा सांगलें। घरां कायदेशीर करपाची प्रक्रिया चिखलेच्यान सुरू जातली, मागीर गोंयभर घरां कायदेशीर करपाचो वावर सुरू जातलो। चिखलेच्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंगा उपरांत तो मिडिया कडेन उलयतालो। Government has been trying to legalize all illegal houses on Komdad land. I have not waited, even though I am in the government, for our machinery to move. I have not waited for that. We initiated a process. We have done the survey. We have know who is occupying that particular house.
what is the area he is holding, and the local Komdat, that is the Chikaling Komdat, has got approval for that to do all these things. Only they are waiting for a nod from the government to decide the rate and how to move forward in finality. So that I will be sitting with them and the revenue minister and sorting it out. It will apply to whole of Goa, but to start with, it will start from Alto Chikaling. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. शिवजयंतीच्या आयोजनावयल्यान बांदोडे पंचायत आणि सरकारा मदीं पेटला. ह्या वर्सा शिवजयंतीच्या आयोजनात बांदोडे पंचायतीक वांटेकार करून घेवंक ना देखून पंचायत मंडळ बेजारला. तेकाच लागून ह्या वर्साचे कार्यावळीचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. पंचायतीचेर ढवळीकाराचो शेक आसा. 1973 ते 2019 मेरेन बांदोडे पंचायत आणि माहिती आणि प्रसिद्धी खातें ही कार्यावळ घडोवन हाडटालें अशें सरपंच रामचंद्र नायकान सांगलें. पूण ह्या वर्सा कार्यावळीच्या आयोजनांतल्यान बांदोडे पंचायती कुशीक दवरला अशें तेंचें म्हणणें. जी आमची शिवजयंती आसा स्टेट लेवलाचेर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी बांदोडा पंचायत हेका आमी बॉयकट करतात. कारण हेच्या फाटल्यान एक रिजन आसा. कारण वार्षिक जे 1973 ते टील टुडे सुद्दां आमी शिवजयंती बांदोडा पंचायत आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट मनयताली. पूण अंदूच आमकां हितूंतल्यान तेंच्यान सायडीन काडलें कशें केलां. हो प्रोग्राम जेन्ना जो स्टेट लेवलाचेर जातालो तेन्ना आमकां पंचायतीक विश्वासान घेताले. विश्वासान घेवन हो प्रोग्राम फुडें वयतालो. ते अंदू तशें कांय जावंक ना. आमकां डायरेक्टली आपयल्यार सीएमा कडेन बसयल्यात आनी हो प्रोग्राम तेंचे फिट केल्लो आसा. आमी आमच्या पंचायतीचे वतीन ह्या दिसा 19 फेब्रुवारीक आमी 11 वरांचेर आमच्या आमदाराक घेवन आमी शिवजयंती आमचे पंचायत लेवलाचेर आमी मनयतले. बांदोडेच्या सरपंचान केल्लो आरोप कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन भायर आयलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी ह्या डिपार्टमेंटान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर अलॉंग विथ द फोंडेचो आमदार, त्याच बरोबर प्रियोळचो आमदार स्वता हांव आणि जिल्हा पंचायत सदस्य कवळेचे बांदोडा ग्रामपंचायतीचे मेंबर्स आणि खास करून तुमच्यातलो एक रिपोर्टर आशिल्लो नरेंद्र बाब तारी, हाका सगळें कितें खबर आसा. ह्या संदर्भात मिटींग जाल्ली आसा. शिवजयंती कशी साजरी करपाची त्या संदर्भात मिटींग जाल्ली आसा आणि प्रत्येकाक मुख्यमंत्र्यान विचारलेले आसात. इवन हांवें स्वता बांदोडा पंचायतीच्या सरपंचाक विचारलेले आसा की तुमकां कितें आनी सजेशन आसा, तुमकां आनी कितें करपाक जाय. ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी ते मिटींगेक जाल्ल्यो आसात. कोणाचें कांयच नाशिल्लें. आज जी ही प्रेस घेतिल्ली आसात ते खंय तरी तांकां गोविंद गावडेची एलर्जी आसा. बांदोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. पळया फुडल्यो खबरो. जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलपाचो विशय घेवन कांय लोक बेठोच बोळ घालतात. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा शिगमो आनी कार्निवल महोत्सवाक लागूनच सरकारान जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या अशें तेचें म्हणणें. राखीवता जाहीर करपा वेल्यान मोगोपाचो आमदार सुदीन ढवळीकरान सरकाराक शिटकावणी दिल्ली. तशेंच महाविद्यालयांच्या वेंचणुकांक लागून पंचायत वेंचणूक 20 एप्रिलाक दवरची अशी मागणी ताणें केल्ली. Why some people are raising controversy, I don't know. All the issues are with the state election commission. Now it is for them to conduct election. We have only decided a date because of the certain festival. We postponed the Zilla election. The rest they will be deciding. We have kept everything as it is and we have sent the file to the state election commission. It is up to them to decide. आम्ही काय डिसाइड करणार त्याच्याबद्दल. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. मिनी इंडिया प्रकल्पावयल्यान आयतारची खेळशीची ग्रामसभा बरीच गाजली. पंचायती कळयले बगर मिनी इंडियाक हरकत ना दाखलो दिलो म्हण सरपंच आणि उपसरपंच सचिवाचो फोग काढलो. शेवटाक पंचायतीन एनओसी फाटी घेतली. ग्रामसभेच्या वांगड्यांक कळयले बगर ह्या फुडें कसलोच हरकत ना दाखलो दिवचो न्हू असो थारावूय ग्रामसभेन घेतलो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनून पंचायत सचिवाची बाजू घेतल्या. तो म्हणटा सचिवान केला तें कायद्याक धरून. केळशीचे ग्रामसभेत ह्या विशयावयल्यान बोळ जालो. पंचायतीक विश्वासात घेतले बगर हरकत ना दाखलो दिल्ल्याचो सरपंच मारिया डिसोजा आणि उपसरपंच सेबिस्तीन सेरावान सचिव नारायण आजगांवकराचेर आरोप केलो. जाल्यार आपणे केला ते पंचायतीच्या उपसंचालकान दिल्ल्या आदेशावयल्यानच अशें सचिव रजाव दिता. हो विशय वेवस्थीत हाताळूंक ना असो आरोपय लोकांनी थळावी आमदार एलिना साल्डनाचेर केला. मोवाज एंटरप्राइजेस त्यांची एक लेटर आहली पूण ती 6 आहली पूण ती 6 आहली ती एजेंडाची येवंकूच ना घालू ना ती ना म्हणून चेक करपा लाय ही लेटर खंय हाका विचारली स्टाफा विचारली स्टाफ म्हणटा आपले खबर ना. मागीर सेक्रेटरी विचारली सेक्रेटरी लेटर खंय मोवाजाची म्हण
तो म्हणपाक आपले को हा तुका जाल्यार कितें करून दवरल्या म्हणलें ती मिटींग नोटिसां दिवपा जाल्ली न्हू काय म्हणलें अजेंडाचेर कितें पडना ती म्हणलें आमी तुका हाड म्हूण सांगलें गे मागीर तेणें हाडली आनी मागीर म्हणलें कितें केलें तूं हेजें आपूण NOC दिली म्हणपा लागलें NOC दिली तूं आमकां बॉडी इन्फॉर्म करून आसा तूं NOC दिली काय म्हणलें तूं कितें करून दिवपाक शकता काय म्हणलें तो मागीर म्हाका एक मेमोरंडम दाखोवपाक लागलो डायरेक्टर पंचायतीन धाडलो आनी ती मेमोरंडम तो म्हाका वाचून दाखय म्हणलें तो मेमोरंडम चोयला तूं म्हाका सांगपा नाका म्हणलें रेजिस्टर्ड आसा तें आमी चॅक कोत्तालीं आनी सडनली तेणी एक व्हडली मिस्टेक केली म्हणटा ती मोवाज एंटरप्रायजीस तेमकां NOC दिली आनी ती NOC तेणी 11th दिली आनी आमकां 13th मिटींग आहली. Additional Director Panchayat 2 has passed an order after getting the of Captain Port and issue as a respondent secretary and Sarpanch. So I had issued under section 47B as the memorandum of Director Panchayat to execute the order higher authority. Based on issued under section 47B. आणि आमच्या MLAचे काम कितें जे पळय कितें लोकांचे प्रश्न आसा ते ऑरान असेंब्लीन काडूंक जाय नाल्यार आमकां MLAचो फायदो कितें MLA आसून फायदो कसलो सो जे पळय मेन क्वेश्चन जे आख्खे आमचे केलोसी विलेजीक लागता तो इश्यू जर तर असेंब्लीन जायना जाल्यार MLAची आमकां गरजूच ना न्ही. मजगती पंचायत मंत्री माविन गुदिनो ह्या विशयाचेर उलयलो. सचिवान केल्ले कृतीचेर कायदेशीर अशें म्हणत ताणें ताची फाटराखणय केली. वयल्यान तुमी ह्या विशया वयल्यान सचिवाक कित्याक मेळोंक नात अशें तेणें पंचायतीकच विचारलें. Whatever higher authority passes decision, whether it is additional director panchayat or deputy director panchayat, it is mandated that secretary will issue the permission. He has no other alternative. So he has followed. He has merely gone by the law and by what he is supposed to do. If somebody has a grievance, then there are other channels they can challenge it. Why it is not coming to my notice? Why those people are not coming to me? This is our objection. I would have explained to them. Instead, they are running here and there and running helter-skelter, creating unnecessary confusion in the village. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. पोर्तुगालचो राष्ट्राध्यक्ष मार्सेलो रिबेलो डिसोजान आयतारा दिसा पोरणे गोंयच्या बासालिका ऑफ बॉम जिजसाक भेट दिली. ते भायर पोरणे गोंयच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मातेर दे सांता मोनिकाची पळोवणी केली. 2 दिसांचे भोंवडेर तो गोंया येयला. शेनवारा पोर्तुगाल आणि गोंयचे मदीं सिवरेज उदक आणि शिक्षणाच्या विशयावयल्यान कबलात जाल्ली. पणजेच्या पोरण्या सचिवालयातले रिसिग्निफाईंग टेरिटरीज बाय डिझायन द केस ऑफ पार्टो ह्या विशयावयले परिशदेंतय तो वांटेकार जाल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आता घेऊया गोंयभरच्या हेर महत्वाच्या खबरांचो वेध. पळोवया न्यूज राऊंड अप. दिवचलच्या शांतादुर्ग हायस्कुला कडल्या बायपास रस्त्याचे सोबीतीकरण सुरू जाला. आयतारा दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकार, नगराध्यक्ष सतीश गांवकार आणि हेर नगरसेवकांच्या हजेरेत नाव तकट्याचे अनावरण जालें. ह्या सोबीतीकरणाक सुमार 1,09,00,000 रुपया खर्च येतलो अशी माहिती नगराध्यक्षान दिली. फातर्प्याचे गोवा एज्युकेशन सोसायटीचे नवे स्कूल इमारतीचे 10व्या वर्सुकी दिसा निमतान उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकराचे हस्तुकी उक्तावण जालें. कट्टो फातर्प्या ही कार्यावळ जाली. गुणेस्त भुरग्यांचे उपमुख्यमंत्र्यान कौतुक केलें. ह्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकारान शुक्रारा बायोडायजेस्टर संडास बांदकामाचें उक्तावण केलें. सरकारान बायोडायजेस्टर येवजणेचें नूतनीकरण केलां. हे येवजणेच्या माध्यमांतल्यान शिरोडे मतदारसंघात 402 बायोडायजेस्टर संडास बांदपाक परवानगी मेळ्ळ्या. तेतूंतले 60 संडास शिरोडेच्या तळपण प्रभागाच्या वाट्याक येयल्यात. मार्च म्हयन्यासावन सोन सड्यार सुको कोयर उडोवचे नात. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर मडगांव पालिकेन 4 बेलिंग मशिनां विकती घेतल्यांत. मुख्याधिकारी अजित पंचवाडकारान सांगलें. तेतूंतलीं 2 मशिनां पालिकेच्या फाटल्यान आनी 2 सोन सड्यार बसयल्यांत. तशेंच SGPDA मार्केटा खातीर आनीक 2 मशिनां विकती घेतल्यांत. शिरोडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक, दिवचलच्यान महेश गोवेकार आणि मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. स्केटिंग रिंक ना म्हणून मडगांवच्या भुरग्यांक व्यवस्थित प्रशिक्षण घेवपाक मेळना. देखून सरकारान स्केटिंग रिंक बांदून दिवचो पालकांनी मागला. प्रशिक्षण तर घेवपाकूच जाय. देखून ही भुरगीं सद्याक मडगांवच्या SGPDAच्या पार्किंग एरियाच्या जाग्यार प्रशिक्षण घेतात.
कोलवा आनी नावेले स्केटिंग रिंग बांदून दिता म्हणून सांगलेलो, पूण आयज मेरेन तो बांदून दिलो ना अशें क्रिस्टो फर्नांडीसान सांगलें. उपरांत हो विशय घेवन तो मुख्यमंत्र्या कडेन गेले. मुख्यमंत्र्यान सम्राट उद्याना फाटल्यान जागो दिता म्हूण सांगला अशें तेंचें म्हणणें. सद्या आमकां स्केटिंग ग्रावंड ना. पयलीं आमकां तेमी कोलवा दीत म्हणटा ग्रावंड, थिंगाय जावना. थिंग सोमाळी आमकां नावेली दीत म्हणटा, थिंगाय जाल्लें ग्रावंड. हे पाटी आमी CMाक रिक्वेस्ट केला आमकां ग्रावंड. CMान सांगलां सम्राट गार्डना फाटल्यान जागा थिंग पण दीत. सद्या भुरगीं हे रस्त्याचे बरे पूण पडला पूण तेच आमी भुरगीं मॅडल घेवन येताय. गव्हर्मेंटान मेबी जायत पाट केला, जायत पाट आमी पेपर केला, पूण आतां काय स्वताच पडा ग्रावंड. सगल्या ग्रावंड पळय स्केटिंगा ग्रावंड ना भुरग्यांक. आतां जो बाबू आजगांवकर खायला गेम नॅशनल गेम पण दीत. I am just requesting the government or the concerned authority or the concerned person, like how can these kids perform here? How can they practice here? I mean this sport is going at an international level. Our kids have been getting medals, more than 200, right? Yeah. More than 200 medals. They've been performing so good. And they've been representing Goa. What more do we need? We don't want our young generation to grow up. Are you going to give them this kind of playground, this place where they are practicing? Sometimes this place is occupied by events, and then where do the kids have to go? Nowhere, right? Patorda ground, or we also go to Verna. So now people me for example, I live in Shilli, I'm put up in Shilli, and I travel all the way from Shilli to that end. Why? Because there's an event happening here. Why? Because the fish is being drying here. Why? There are blades, nails, glass bottles, there's driving classes, riding classes, whatever is happening. A kind request to the concerned person who actually promised us that he is going to do the best for this kids so that they can have a good ring here to play. मडगांवचेर आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.